Speaker sir, attention of the House is drawn to the plight of fishermen, trawler owners and others on the accounts of poor condition of the Malim jetty. Various issues such as structural deterioration of the jetty, sanitation and hygiene, and various operational challenges has affected the fishing community and local economy. The steps the government intend to take in these regards. Speaker sir, the Department of Fisheries had taken up the work of upgradation of the Malim jetty in 2016 through Goa State Infrastructure Development Corporation Limited at an estimate cost of rupees 49.71 crores. 84 meters jetty, lighting, dredging, auction shed part, toilet block, STP, administration block part, ground floor machinery and plastering work completed, cumulatively achieving 58% completion. However, the GSIDC informed the Department of Fisheries Wide Letter number 29/7/2020 that the further work has been kept on hold due to COVID-19 pandemic. Further, the contractor left the work incomplete. GSIDC has re-tendered the balance work. In meanwhile, the department has proposed to upgrade the Malim jetty through WebCoast at the cost of rupees 50.88 crores. Regarding sanitary and hygienic at the jetty, presently a 13-seater Sulabh toilet block at Panim Fisheries Complex is in operation. The department identified various structures that have been erected without permission and direct Mandavi Fisheries Marketing Cooperative Society Limited and others to immediately remove the same. And due to this, lot of issues of sanitation and hygienic exist. The list is annexed at A. However, Mandavi Fisheries Marketing Cooperative Society Limited filed a civil suit against the department in the Court of Principal District Judge, North Goa at Panjim. The proceedings are going on. Further, the Honorable High Court of Bombay at Goa wide order dated 24/4/2024 in contempt petition number 3/2024 directed the department and various line departments to maintain the hygiene at the jetty, take action against the illegal kisco, etc. Cleanliness drive is regularly being undertaken by department in collaboration with the Mandavi Fisheries Cooperative Society. If needed, an administrator will be appointed at Mandavi Fisheries Cooperative Society for further management of the Malim jetty. Speaker sir, हो जो कॉलिंग अटेन्शन घातला हो बेसिकली मालीम जेटीच्या बाबतीत आसा. आता मालीम जेटी स्पीकर सर तितून ऑलमोस्ट 270 सुमार ट्रॉलर्स आसा आनी तुमी पळयता आसतले म्हटल्यार आमकां ही फूल एंटायर एरिया आसा आनी आमचे थंयचे खुबशे ट्रॉलर्स थंय आसा. आतां स्पीकर सर कितें जाला आतां 12 वर्सां जाली स्पीकर सर की हो जो मालीम जेटी आसा ती रिपेर करतले रिनोवेट करतले म्हणून ती मोडलेली. आतां स्पीकर सर एज पर द रिप्लाय 58% कंप्लीट जाल्या म्हणटा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला स्पीकर सर ती ड्रेजिंग आसा ती सारकी जाल्ली ना, प्रॉपर ड्रेजिंग केल्ली ना, ताका लागून तांकां ज्यो ट्रॉलर्स आसा त्यो लावपाक मेळना. पयलू स्पीकर सर तांकां कितें जातालें ऑलमोस्ट 20 सुमार ट्रॉलर्स लावपाक मेळटाले वांगडात आनी तांकां ट्रकान म्हटल्यार जेंचो फीश ट्रक आसा त्या ट्रकान घालून तांकां एक्सपोर्ट मिन्स फीश काडपाक मेळटाले भायर. पण आतां स्पीकर सर कितें जाला आतां ती जे काम आसा ते अर्देकूट सोडला. कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टर म्हाजे कडेन एलिक्यू रिप्लाय आसा कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टर येयले ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतले आनी ते स्लो करून एक तो काम सोडपाक लागलो. आनी आफ्टर दॅट आतां रिसंटली तुमी एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कोविड-19 तुमची हे रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी सोडले म्हणटा. आतां GSIDC अंडर घेतलेलो आसा आतां 58% हे काम म्हणटा 30 मिन्स आतां एज पर ग्रावंड रिपोर्ट पळोवंक गेल्यार 40 to 50% सुमार जालां आसतलें कंप्लीट. बट अदर सायड हो टोटली इनकम्प्लीट आसा. आतां जेन्ना गव्हर्मेंट कितें काम घेता ते गव्हर्मेंटान कंप्लीट करपाक लागून काम घेवपाक जाय, अर्देकूट सोडपाक काम घेवपाक जायना. आतां रिटेंडरींग करता हेजो आमकां स्पीकर सर हांगा एक एलिक्यू रिप्लाय आसा की द कोस्टल कन्सोलिडेशन स्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यांनी घेतलो 58% तेणें काम कंप्लीट केला म्हणटा तो. आतां स्पीकर सर आनी तेजो जो आसा तो रिटेंडरींग जो परत तुमी प्रोसिजर करतले रिटेंडरींग करपाक करतले म्हणटा. आनी स्पीकर सर प्रॉब्लेम असो आसा स्पीकर सर आतां तांकां फक्त 6
ट्रक लावपाक मेळटा, फिश ट्रक लावपाक मेळटा. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता 20 लावपाक मेळटा, आयज 7 लावपाक मेळटा. आनी इतलो वर्सां जाली, 12 वर्सां जाली, खंय ना खंय तांकां एडजस्ट करचें पडटा. थंय कंजेशन जाता, टोटल कंजेशन जाता. तुमकां म्हाका दिसता मिनिस्टराक खबर आसतलें, कित्याक कंटिन्युअसली ते सांगीत आसता. आतां मेन कितें आसा की हो जो रिटेंडरींग प्रोसिजर आसा, आतां एका 12 वर्सां ऑलरेडी जाल्ली आसा. नुस्तेकारांक जे आमचे लोकल जे फिशरमॅन्स आसा तांकां थंय त्रास जाता, जे ट्रॉलर ओनर आसा तांकां त्रास जाता. आनी स्पीकर सर, जी इकॉनॉमी आसा ती खंय ना खंय आयज कॉलॅप्स जाता. लोक ते जाम पडटा, कित्याक कितलेशे ट्रॉलर पासून बंद पडलेले आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराक पासून खबर आसतलें कितलेशे ट्रॉलर ओनर आतां ट्रॉलर धाडिना, कित्याक तांकां सारके थंय जेटीचेर कांयच घालपाक मेळना. स्पीकर सर, तशेंच आतां आनी एक तांकां आमी हायजिनाच्या बाबतींत सांगलेलें तें म्हणजे उदकाची सप्लाय. आतां वॉटर सप्लाय जी आसा तांकां PWD थ्रू वॉटर सप्लाय ना. तांकां टँकर हाडचे पडटा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50 टँकर सुमार तांकां लागता. आनी एवरी नाव एंड देन ते हाडटा आनी ते वॉटर सप्लाय करता. तशेंच स्पीकर सर, तांकां लायट म्हटल्यार लॅमिनेशन जावं म्हटल्यार हायमासचो डिमांड घातलेलो. आनी हायमासाचो तुमी डिमांड आसा तो एज पर LAQच्या रिप्लायान दिला तुमी की तो हेका टुरिजम डिपार्टमेंटाक धाडला म्हणटा. आतां स्पीकर सर, थंय कितें जाता, सगल्यो ज्यो ट्रॉलर आसता त्यो रातचे येता, लेट नायट रातच्यान सकाळीं फुडें फातोडीचेर बीन तशें जाता. आतां तेन्ना तूं येता स्पीकर सर, तांकां लायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हायमासाचो हो प्रोपोजल घातलेलो स्पीकर सर आमी लास्ट एका LAQ आहलो 4/8/2013 ह्या हितून LAQ आहलो, म्हणल्यार वर्स जावन गेलें. आनी तेन्ना आमकां सांगलें 4 म्हयन्या भितर हायमास जातलो म्हणून. पण आजून पर्यंत स्पीकर सर ताका हायमास हो पडलेलो ना. स्पीकर सर, आतां ही जी जेटी आसा, आतां ही जेटीचें टोटल जें काम आसा हें कंप्लिशन केन्ना जातलें हो मोठो प्रश्न आसा. आनी एक जें आसा ती शेड आसा, तें ऑक्शनींग शेड जाता. जे नुस्तें ऑक्शनींग जाता ती शेड जी स्पीकर सर आसा ती सामकी ल्हान आसा. 50 स्क्वेअर मिटराची शेड आसा. ती शेड मातशी वाडोवपाक जाय. तिका ऑलमोस्ट 200 स्क्वेअर मिटराची तरी शेड करपाक जाय. आनी स्पीकर सर, आयज खंय ना खंय ह्या जे मालीम राव बाब काबराल बाब मातसो राव, हे मातशें मिनिस्टराक आयकोनी, जी स्पीकर सर शेड आसा ती वाडोवपाक जाय. 50 स्क्वेअर मिटराची शेड आसा ती वाडोवन 200 स्क्वेअर मिटर करपाक जाय. आनी प्रॉब्लेम मेन स्पीकर सर, आयज तें कंजेशन जाता. आमी खंय ना खंय डेव्हलपमेंटल वर्क कित्याक लागून घेता, लोकांक जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां खंय ना खंय फायदो मेळपाक लागून, जावं आमचे इकॉनॉमी खंय ना खंय बूस्ट जावपाक, नुस्तेकारांक हेल्प जावपाक लागून. आयज स्पीकर सर हांगा ऑपोजीट जाता, कित्याक इतली वर्सां ते आतां ऑलमोस्ट 12 वर्सां जालीं कंटिन्युअस त्रास काडटा. 40 to 50% ही ऑपरेशनल आसा. आनी बाकीची जेटी जेन्ना सरकारान, हांव एकूच प्रश्न करता की जेन्ना सरकारान ही जेटी कामाक घेतलेली तेन्ना सरकारान फूल फ्लॅज काम करून घेवपाक जाय आसलें आनी प्रायोरिटीचेर काम करून घेवपाक जाय. ती इतली वर्सां डिले कितें जालें हो खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर जाप दिवपाक जाय. आनी ही जेटी केन्ना पर्यंत फूल फ्लॅज ऑपरेशनल जातली अलॉंग विथ ऑल द फॅसिलिटीज, ज्यो बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा प्रोवायड करपाक, आनी आनीक कितें समज डिपार्टमेंटाचे थ्रू आनीक कितें प्लॅन आसा ह्या जेटी बाबतींत करपाचो तो आमकां मातसो सांगचो. कित्याक 40 to 50% म्हणटा ती ऑपरेशनल, इट इज नॉट वर्थ स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मातसो मिनिस्टरान आनी CMाक हांव मुद्दम मागता, CMा कडेनूय, कित्याक ही जेटी खूब गरजेची आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा कितली इम्पॉर्टंट, रोहन बाबाकूय खबर आसा कितली इम्पॉर्टंट आसा ती. सो फायनान्शियल समज कितें जाय नाल्यार मातशें तें करून घेवचें आनी बेगांच्या बेगान ही जेटी जी आसा ती फूल फ्लॅज ऑपरेशनल जातली हें मातशें मिनिस्टरान सांगचें. निलेश काब्राल. रेजोल्युशन कॉलिंग अटेन्शन हाडला तेजेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर. स्पीकर सर, ते जर पळोवपाक गेले तो एक्चुअली एंटायर गव्हर्मेंट लँड, हे सायडीनूय गव्हर्मेंट ते सायडीनूय गव्हर्मेंट, रस्त्याचे दोनी सायडीन गव्हर्मेंट. आनी थंय इतले एनक्रोचमेंट जाला स्पीकर सर, इतल्या लोकांनी एनक्रोचमेंट केला की थंय एक्चुअल पर्पज जो आसा हो नाच. आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता, इट इज हांगा बरयला सरकारान की इफ निडीड, द क्वेश्चन ऑफ इट निडीड ना स्पीकर सर, इट हॅज टू बी डेली ते स्ट्रक्चर येता. म्हाका अजून लक्षान आसा ते रस्त्यार वयतालो तेन्ना ते स्ट्रक्चरान नाशिल्ली. आतां कंपाऊंड वॉल गव्हर्मेंटान आपणाचो सेटबॅक सोडून काडला, थंय आतां स्ट्रक्चर आयल्या. तेजे ऑपोजीट जे पार्किंग एरिया आशिल्ली फिशरमॅन थंय सगळे स्ट्रक्चर येयल्या. आनी तो रस्तो जालो इतलो वशीर, तेजे भायर मागीर थंय पार्किंग करूंक मेळना, रस्त्यार दवरता आनी ते वचपाकूय मेळना स्पीकर सर. म्हाका दिसता एंटायर इश्यू जे तुमी दिला एनक्रोचमेंट इन एरियाज इतले दिल्ले आसा, म्हाका दिसता इट इज हाय टायम that government, that cooperative, Mandovi cooperative, fishermen cooperative society is unable to take care of that government. तुम्ही एडमिनिस्ट्रेटर घालून टेक ओवर करून सगळे जे सांगता तांकां परतून घालूंक पडटले स्पीकर सर. आनी मागीर जाल्यार तांकां परतून दिवपाक जाल्यार परतून दिया, पूण पयलीं टेक ओवर कर स्पीकर सर. सगळे स्ट्रक्चर मोड आनी खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर तुम्ही कितलेच टेंडर काडले, खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर जे पर्यंत गव्हर्मेंट इंटरव्यन जावन काडना
आनी ते तांकां वेकेट करून करना ते कॉन्ट्रॅक्टर कशें काम करतले स्पिकर सर. सो म्हाज्या अंदाजान तुवें बरयलां इफ निडीड बी हे निडीड बी न्ही स्पिकर सर. हे घेवपाचें ताब्यान घेवपाचें तांकां सांगपाचें बाबा तुमी मातशें सोडा आमी सगळ्यांक सारकें करता आनी सगळे एनक्रोचमेंट मोडून मागीर जाय जाल्यार परतून जाल्यार गव्हर्मेंटाक दिवचें स्पिकर सर. पूण बेगिना बेगीन करचें स्पिकर सर. श्री केदार नायक. ऑनरेबल MLA विरेश बोरकारान जें कॉलिंग अटेंशन हाडलां तेजेर उलोवंक हांव उबो रावलां. बिकॉज जर 58% जेटी कंप्लीट जाल्या पूण म्हाका दिसता आनी एक 10% 7-8% फक्त मेन इम्पॉर्टंट जी लँडींग जाता थंय नुस्तें आनी जंय आयस बोटींग भरता हो मोचो जो पार्ट आसा जेटीचो हो जर कंप्लीट जालो जाल्यार प्रायोरिटीन जाल्यार मेजर इश्यूज म्हाका दिसता मालीम जेटीर आहा ते सॉर्ट आवट जातले. सेकंड इश्यू विरेशू उलयला थंय जवळ जवळ 50 टँकर एवरीडे वता आनी तेंची जेटीची एक रिक्वेस्ट आसा की तांकां अंडरग्रावंड संप बांदपाक जाय थंय आनी ती जर बांदली जाल्यार बेगींतल्या बेगीन सगळे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट जातले. फक्त एका CRZचे अप्रुवल लागतले ते ऑनरेबल मिनिस्टरान मातशें स्पीड अप करून जर म्हाका दिसता दिलें जाल्यार ते बरें जातलें. थर्ड सांगलां तशें हायमास्ट एक 2 गरज आसा. ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरांनी मातशें तुमचे कडेन प्रपोजल गेला खंय तो. येस म्हणजे मंत्री. ओके ते जर जालें जाल्यार बेगींतल्या बेगीन स्पीकर सर सुटावो जातलो. ती मालीम जेट्टी आहा पळय ती आमी मांडवी फिशरीज सोसायटीक दिल्ली आनी जवळ जवळ तेंच्यांनी 1800 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट केलां आनी हायकोर्टाचें डायरेक्शनूय आहा ते काडात म्हणून. आनी हें मेनटेन करप जें आहा ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आमी स्टेक होल्डरांक दिता तेंच्यांनी बरी मेनटेन करची म्हणून. तेंच्यांनी नुस्तें विकपाचें थंय केलां नुस्तें कापपाचेंय थंय केलां. तांकां जेट्टी दिल्यार ती लोड आनी अनलोड करपाक थंय विकून आतां थोडे तेंच्यांनी प्रिपेर करून कूक करून दिवपाचें उरलां. हें सोसायटीचें काम न्हू. तेन्ना आतां सांगला प्रमाणे तेंच्यांनी ते जेट्टीर 1800 थोडे 100-200 स्क्वेअर मिटर न्हू. हे जे स्टेक होल्डर कमिटी होल्डर आहा जे सोसायटीचे ह्या लोकांचे लेबर ते बोटीर काम करपी हे जेटीर तेंच्यांनी रूम्स करून तांकां दिल्या. जे यूज करता रूम्स बांदतात ते जेवण रांदून लेबरांक दिता हे सगळें हायजीन हे सोसायटी करता. तेन्ना सरकार तेजेर विचार करता आनी ती सोसायटीच ते एडमिनिस्ट्रेटर घालपाचे विचार करून जेट्टीच गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान घेवन चलोवपाची म्हणून. आनी जें पळय तांकां जाय ते सगळें आमी बऱ्या पैकी नवो जो कन्सल्टंट घेतलो वेबकोस तेज्या अंडर बऱ्या पैकी करून घेता आनी मागीर जर जाता जाल्यार मागीर परत तेंची तांकां दिता. जर केन्ना पर्यंत म्हाका एकूच प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत ही जेटी ऑपरेशनल फूल फ्लॅश ऑपरेशनल जातली. डबल इंजीन सरकार आसा पयशे आसा म्हणटा सरप्लस बजेट आतां जेन्ना ऑलरेडी तेजो DPR चालू आहा स्पीकर सर तेजो DPR चालू गेला आहा म्हणटा. ऑलरेडी थोड्या प्रमाणान काम कमी आहा. बाकीचे जे लायटी बिटी सगळे आहा मोठे हायमास्ट बी सगळे करता पयलीं ताब्यान घेवनूच करचें पडटलें. कारण जी इलिगली अनवॉन्टेड बिजनस थंय करता हें बंद करपाक जाय पयलीं. आनी जेन्ना माननीय आमदाराक खबर आसूंक जाय ते जेटीर जेन्ना 1800 स्क्वेअर मिटराचें एन्क्रोचमेंट आहा तेन्ना तुका दिसता की ते काम करतल्याक तेंच्यांनी फ्री हँड दिला थंय म्हणून. ना ते काम जे आसा आयकून घेवचें मेंबरान आयकून घेवचें. ते काम स्पीकर सर जेटीर पेंटींग घालप ओनरांनी स्पीकर सर डिपार्टमेंटान मिनिस्टर कितें करता ऐकून तरी घे. आमदाराक खबर ती सगळी थंयचे स्ट्रक्चर आहा ते काम डिपार्टमेंट स्पीकर सर आमदाराचें काम न्हू. ऐकून तरी घे. स्पीकर सर आमी आमचो सुरेश बाब स्पीकर सर थंय गरज आहा सगळी स्ट्रक्चरां काडपाची. मेन प्रश्न आसा. स्पीकर सर थंय गरज आहा जी स्ट्रक्चरां मोडपाची जे सोसायटीचे मेंबर आहात कमिटी मेंबर आहा यांची ऑफिसां यांच्या कामगारांक रूम ते भितर बांदलेले आहा ही मोडपाची पयली गरज आहा. आनी हायकोर्टाचे हेजेर डायरेक्शनूय आहा. तेन्ना ते घेवन सोसायटीचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालपाची गरज आहा ताब्यान घेवपाचें आहा आनी सारकें करून परत मागीर तांकां दिवपाचें आहा. केन्ना पर्यंत जातलें केन्ना पर्यंत जातलें. एडमिनिस्ट्रेटर घालता आनी रोखडेच करून घेता. येस पुढे वचया. फायनल काय ना डेट बीन काय ना महिने 2 महिने 3 महिने 4 फायनल म्हणजे ते दर्यांचे कन्स्ट्रक्शन काम ताका हांव डेट दिवंक शकना. टेक्निकल जे आहा जे कन्सल्टंट आहा बऱ्या पैकी कन्सल्ट करतले बऱ्या पैकी कॉन्ट्रॅक्टर करून दिता. काम पयलू घेतलेले तेन्ना ते कंप्लीशन फुडें वचया आमी. करतले म्हणून घेवना. अर्थ तुम्ही पळयतात GNH.